जे ॲडव्होकेट हांगच्यान दिल्लीक गेले किंवा मुंबय गेले ते बिझनेस क्लासान गेले. थंय ते गोवा सदनान रावना, तांकां रावपा जायना. इतके एग्जॉस्ट जाता की तांकां बऱ्या बऱ्या हॉटेलांनीच रावचें पडटा. बरें बरें खाल्या शिवाय तांकां तशे विचारय सुचना. तांची जी रेम्युनरेशन आसा तेंय खूब आसा. आनी हे सगळे जर पळयले आसत जाल्यार गोंय सरकारान तांकां 117 नंबराचे केस आसतना लिस्टाचेर धाडलेच कित्याक असो प्रस्न येता. कित्याक कर्नाटकाचे लिगल एक्सपर्ट हे पावूंकच नाशिल्ले. म्हणजे कर्नाटकाक जे खबर आशिल्लें ते गोंयच्या गव्हर्मेंटाक कळना. दुसरें गोंयच्या गव्हर्मेंटाक हें सांगूंक जाय की पळय आमी इतके इतके लोक धाडटात म्हादय वाचोवपाक. अशें करून लोकांक तांकां फटोवपाचें आसा. आमचो जो चीफ इंजिनियर आसा तो कर्नाटकाचो. इतके सेक्युलर आमी, इतके ब्रॉड मायंडेड. ताका एक्सटेन्शन दिवन दवरिल्लो आसा. हांव नकळो इतको तो एक्सपर्ट आसा की ताज्या शिवाय गोंयचें पान हालना. हो जो सगळो खर्च आसा तो मातसो त्रास जाता आयकुपाक आनी वाचपाकूय खर्च ताजो. आनी हे सरकार करता फक्त दाखोवपाक की आमी म्हादय वाचोवपाक लागून खूब कितें तरी करता. हांगा असेंब्लीन उतर आयिल्लें आसा की स्टेट स्पेंट 3.2 crore in legal fees on Mahaday in 5 years.